आणि तू रमानंद मम्मल घरान तू फंक्शन दवची ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದಲ್ಲೇ ಕೆದ್ನ ಕಸಂ ಕಿತ್ತಿ ಮುಣು ಗೊತ್ನಾಮು ಚಿಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ ಪಳೆಲರಿ ಕಳ್ತಿರೆ ತಂಗಲ್ घर जन येऊचे सामान येऊचे हे त्याची केच पळे तर अबलरी कळता कशी येत गज्जूक तुळशीदासक प्रविषय गोतच नव्हे त्यांनी हेकड तेकड होतन पुरा पळयतली ती आम्हीची केची पळवया सामान हरचक जन येऊचक रमानंद मामे पिट्टाशी म्हणा पिट्टाशी तो कोणाक आपयत की ना रंदप करयता तर आप तू आम्ही कशी पुणी कोण धोरण कडका फंक्शन कसन केदना म्हूण कळलं रे कसन हे पुणी करियत आता आनी पळयत असत नव्हे पळोवया विनाश काले विपरीत बुद्धी म्हणके आमगेल रमानंदल दुर्बुद्धीक एकांती येऊन येता आम्ही प्रयत्न करूया आणि फल देवालिच्चे हो रमानंद माम हेकडे येतस मो हो आननी पूत हंगा असत मो लायक दल्ले म्हाका भितर येवचे काम वरले कसन विषय रे रमानंदा विषय कसं म्हणारी त्या दिसू मिगेल दुखून होट चूकिदल्ले तक मापी निमगीत हाव त्या कसने मना दवन घ्यानाशी तुम्ही आमगेल घरा फंक्शन येऊ का तुमगेल घरा फंक्शन वे कसन फंक्शन हा तुकू गोत नासील कसने ना मुरे महिनाता त्याची मिगेल धावून वचून हडिकोन घेतले नव्हे आता पुरा समाधान दल रे कसं करचे चल्ल चांगू दुसरी जाती दलरी चल्लो गुणस्तू मायस्तू आणि पुढच्या काही चंदस चांग घराणेच रे जाती एक दुसरे वरलेल पुरा अंत पडे नंबर वन आणि सध्या भितर फॉरिनाक वत्तो आमगेल संगीताक आपण हरता म्हणला ते तंगेल त्या कसं की प्रासमरे म्हाका सांगच्या कळना विसा पासपोर्ट कस की म्हणता पड त्या कसं की काम दत्तस तकाची चेडवांक चांग जावका न्हू मारे या कसं नाही दवो ती मिगेल दुव ती ता खोडी कोण घेतला म्हण मागीर तो मिगेल जावई पडे चेडू सुकारस का नाही रे तश न्हू एक सत्यनारायण व्रत कोर न्हू गांव जेवण घाली आ म्हणून गांव जेवण म्हळ्यार पुरा जनक संगनी रे आमक कोण कोण दाय की तांक मात्र सांगतस हो तुका कोण कोण दाय की तांक मात्र सांगतस म्हळ्यार मेहनत मात्र की हांवेस हा तशी नाही पद्ना पज्जा पूरज नका आपण तिथले शक्ती ना म्हण नाही जाल्यार जन आईली न्हू तो जेवण वतात वे एक एक नमने उलयता ती चल्ली धांवन गेलेली अशी तशी प्रमाण ताकाची हांव पुरो जनाक आपोवचे वच्चे न्ही तुमकां मात्र ताका मिगेल बायलेक वचनाक हेळकेक हांवची वचून येता म्हण सांगला तुम्ही सगळ्यांनी येऊ का इथे चेडू पाप स्कुला वतात दिसता तांकां तोंदर दिवचे नाका तुम्ही येई येती तुमके पापा अंगडीनी हॉटला बागील घालून येवचे कष्ट जाता एक पंथी जेवणाक तू यो आणि एक पंथी जेवणाक तो येतलो आणि होळे मनी पळोवंती तांगेल अनुकूल अनुकूल आराम असल्यार येवंती येवकती म्हण काही वत्ताय ना मी गेले सगळ्यांक तांगेले कष्ट असते नव्हे आम्ही वताय केल म्हणो त्यांनी येऊचे पाप मागीर तांक एक नमने कष्ट इकट परिस्थिती कसले का तांकां आराम असल्यार येऊ का म्हण दिसल्यार येवंती नातल्यार कांय होड ना बा म्हाका दवो मिगेल बायले दवो कांय बेजार जायना आमकां बेजार दत्त म्हण लेक्च नाका तुम्ही आराम असल्यार पुरा अनुकूल असल्यार येती तें हो तू सांगची करेक्ट रमानंद मम्मा आम्ही कष्टाने कोण घेन या ना ती तुम्ही आपयल तेन्ना येऊ की ना की म्हण आम्ही आलोचन कोण येत ती कष्ट असल्यार कोण येत ती इष्ट असल्यार मात्र येऊचे तू आलोचन कोर नाका आम्ही कोणे आयल्यार आयली ती नातल्यार ना मागीर निमून तू बेजार कोण घेवचे ना नाही तू बेजार कोण घ्या ना वट्टेक उतराक सांगील हांवें फंक्शन किदन म्हणलें फायच रे फाई फंक्शन 12 घंटे लगी सुर करता ती 1 घंटेक पान घालचे कसं
सत्यनारायण व्रत 12 घंटे सूर करचवे 1 घंटे भितर जातवे. सत्यनारायण पूज सकाळी सूर दत्त पद्मापजा महामंगलारतीत सांगील हांवें सकाळी मंगलारती वेळार येवचे नव्हे म्हणल्यार तशीच जेवणा पान्न घालतात म्हणून गोत आसता नव्हे त्या टायमार येतात नव्हे तशी सांगील हांवें. म्हाका न्ही मस्त काम आसा येता आयता. कळली नव्हे. त्या गुळिंबाक तिगेला नमक रूमा घालनो बागिल घालनो बीगल्ला बीग हातराक चक हावत कಡೆ भितरचे काम पडोच की हंग पडोन घेवची की मिगेल बमणाल कर अनुभवसूच की एकय कळना. कावेरी तुक सगळं घर सोदिले हंगसवे तू. हंगसन शनी खंय वच्चे हांवें बिगात जागृती म्हण तुम्ही 1000 पण सांगतात नव्हे म्हाका भंय घडे एक पण बिगात धरचे हंग घेवचे पळोवचे भितर वच्चे पुरपूर धांवन गेला. इतले वेळुदल्ला नो मारेती आणि थोडे वेळ एक मुहूर्त पळो नो आमगे शुभ कार्य मुगसूचे आईलें कोणाक कळचे नज मात्र. हा करचे वायट काम तांतू मुहूर्त पळोवचे हे ताका दोन्ही हरडीक सुरय हरडीक तशें जाल्ले ताका वच्चे दायनी आतां हे दोन्ही हरडीक आतां आमी ह्या नमने करता सती मुखार आनी कसा की कसाने हे चेल्लेक हात दिवचे म्हणवे. हात आमी दितात की ती आमकां दित की कोणा गोतो. अय्यो ती चेल्लेक ते गुंडाल वैरी मन नखे धांवन गेला वच्चो एक पण वर्डीक दत्तरी कितले दत की तितले लुटी मारनो खडेर सोडचे गुंडाल म्हापशी जाल्यार वच्चो पुंडाल म्हापशी जाल्यार वच्चो आम कितें आमको मेळचे मेळल्यार जाल्ले. होगूर पुण्यात्मा होगूर उलयती. हा ताका न्ही चर्च नाका भितरच्या काम कसं नस पळोवया. हा म्हाका ते आंबे पानांनी काडचे आशिल्ले खंय बिगा हात पावरत की म्हणून एक स्वेटर घालून घेतला हांवें. मिगेल बायल बुदोवन ती म्हण म्हाका गोतस हांगार आपल्यारी पळयतल्यांक अनमान येवचो पुरो. हांव थंय तोरण पुरा सम बांदिला की कसां कितें म्हूण पळयता आनी रांदपे कितले जाण आयलीं ती कसं सामान हाडला पुरा हांव ते राबून पळोवन घेता. आमगेल विवेकच पळय सगळे दिसू मोबायल दोन बसचे सोडल्यारी खंयच्यान तूं ना पळय जागले हरडीक जाल्यार ताका कसं मात ठेवून ना पुरा आमची मात्र थापून आरामात बसला पळय. हा आनी वेळ जाता आनी एक अर्ध घंटेन की 1 घंटेन तू तुमगेल मुहूर्त येत नव्हे तितले भितर आमगेल काम मुगसून घेवया वचा. एक पंत बागील पळयता. अनम्मा मक्के क्लास रेडी आयला पळय आता 5 मिनिट भितर गम्मत. ये अमणी कसां केल गो तू. ओ सारी कावेरी मये हाव आंबे रुक्कंतू अंबदल्लाकी म्हूण पळयता एकडे इल्ले कळनी म्हाका तुका डिक्की मारले सारी. कसं नमने चल्ली की अयो म्हाका कसं देतस हांव बरोवन करचें कतस अयो अयप्पा कसं जालं हे अयो ह्या नमने करचें कतस